जालो. नखेत्रा वरवीं विद्वान आयले, तांणी येवन ताका नमस्कार केलो, पांयां पडले आनी आपलीं भांडारां भेटयलीं. तर फाल्यां आमी व्हड्या दोबाज्यांनी परब सोबरप जाल्यार तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार आमचे परबेन वांटो घेवंक. आनी त्याच बरोबर जशें आमच्या मिनिस्टरान आमकां जयेशान सांगलेलें, हांगा इगोर्जेक एक लायट घालून दिवया. ही इगोज आमची मुखी इगोज बार्देजान पयली इगोज आनी हो ताचो हुस्को आसलो, पूण ताचे आवडे शार्टी पावून आसले, परमिशन नासली. आतां परमिशन आमकां मेळोलें आनी ताणेंच मुखार काडलें आमकां आनी हें फुडें येलें काम. आनी ह्या परबे दिसा आदले दिसा ही उक्तावणी करूंक आमकां व्हडलें भाग आनी आमकां हें सगलें ह्या बऱ्या मनाच्या आनी काळजाच्या मनशांनी फावो केल्ल्या खातीर देवाक कारगां आनी तुमकां दिनवास. आनी त्याच बरोबर तुमी सगळे हांगासर आयल्यात ते आमचे खुशालकायेन वांटो घेवंक आनी ह्या वावरां फुडें व्हरूंक तुमी वावुरल्या खातीर तुमकां शाबासकी आनी दिनवास. देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर आनी आमच्या सगळ्या मनशांचेर आपलो आशिर्वाद घालचो आनी देवाचो मोग सगल्यांक आमकां अनुभवूंक आनी वांटूंक फावो करची. आमची वीश आसली, नॉट ओन्ली द पेरिशनर्स ऑफ रेश मागुश पण सगळ्या गांवच्या लोकांची. आमी सगळे लोक मेळोन हे फेस्त थ्री किंग्स फेस्त मनयतात. एवरीबडी इज इनवॉल्ड आनी भुरग्यापणाच्यान पळयता की हे फेस्त कितल्या दाबाज्यान जातालें पळय तें. द वे इट वॉज celebrated, that glory had to be brought back to the church. And a small initiative towards that, illumination of this church. This church is the oldest church, the first church in Bardes. And a church can be seen from Panjim. एक हायटीक आसा आनी आमची एक हेरिटेज सायट, प्रोटेक्टेड सायट म्हणून आमी जाणा आनी ताका रेकॉग्निशन दिलेलें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान. सो आमी हे ताका इल्युमिनेशन करपाक लागून आमी प्रयत्न केलो. बट समवेर फ्रॉम द बिशप सायड आमकां एक जबाब येयलो की सर्टन प्लेसीस हॅव टू बी केप्ट ओन्ली फॉर प्रेयर्स. पूण दीस चर्च ही इतले आदली चर्च आनी एक हिस्टॉरीक ताका इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून वी रिक्वेस्टेड आनी वी थँक द आर्च बिशप फॉर ग्रांटींग अस द परमिशन टू इल्युमिनेट दीस चर्च. आनी टायमारू अशें दिल्या की वी कूड कंप्लीट द वर्क बिफोर जस्ट वन डे बिफोर द फिस्ट ऑफ थ्री किंग्स. आनी हांव ताका लागून हांव पेरिशनर्स आनी सगळे द कमिटी ऑफ थ्री किंग्स आनी फादर सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. बिसायड्स दीस वी आर ऑल्सो टेकिंग अप सालिगांव चर्च इज ऑलरेडी इल्युमिनेटेड, पण देर इज नीड फॉर ब्युटिफिकेशन ऑफ द चर्च. सरावंडींग तेंचो जो नालाज आसा जावं फ्लोरिंग्स आसा हे चेंज करपाची गरज आसा. सो वी हॅव टेकन अप दॅट वर्क. नेरूल चर्च आमचे हॅज कंप्लिटेड 450 years. सो दॅट चर्च ऑल्सो इज सेलिब्रेटिंग 450th year this year. आणि वी आर प्रोवायडींग वेरियस एम्युनिटीज देर लायक टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, फ्लोरिंग्स, ब्युटिफिकेशन्स आनी वेरियस अदर थिंग्स आमी थंयसर आमी प्रोवायड करपाचो प्रयत्न करता. दॅट ऑल्सो वील बी डन विदीन दीस इयर्स. आनी हेर जे आमचे टेम्पल्स आसा हे कितें आसा ताका वी आर ट्रायंग टू ब्युटिफाय आनी ताका रेकग्निशन दिवपाक आमचो प्रयत्न आसा. तर आयज आमी हे चर्चीचें इल्युमिनेशन केल्लें आसा. इल्युमिनेशन करून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मागता म्हज्या सगळ्या समस्त गोंयच्या भावा भयणांक टू विजीट आवर चर्च ऑफ रेश मागूस आनी आमच्या फेस्ताक वांटेकार जायात म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. Of this parish, and I'm really happy to see this illumination today, and I really thank MLA and the efforts taken by all the ward members and all the sarpanch and everyone of this village, and I really wish them God's blessings, and I wish you all to come tomorrow and to celebrate the feast with us, and thank you very much for this.